मोगाच्यान आमी मागता आसतना मुख्य एक गरजेची संगत आमी उडास दवरचे. आमी आमच्या कामांत मागता, बरी कामां मेळोवंक मागता आनी आमी सैरीक सोदता, सैरीक एक बरी सैरीक मेळोवंक म्हूण मागता तशें. आनी आमी थोड्यांनी आमचो मोग करचे म्हूण आशेता, ती मोग करनात. आमी कोणा जावन आशेता बळे ती आमचो मोग करनात. त्या वेळार आमकां एक नुमोण जाता, आमी इतलो तांचे तान मोग आशिल्ल्या आमकां मोग करनात न्ही म्हूण. आमी मोग आशेता ती मोग करनातल्या वेळार कांय मोग दाखयना त्या वेळार आमकां कितें भोगता. आनी त्या वेळार आमी दिमिगाल मागणें करूंक सुरू करता. तशेंच आमी मागणें करतना मोगाच्यान आमी मागणें करतना देवाचें व्हडलें प्लॅन मांडावळ कालें आसा गी पळय. देवाचें प्लॅन पळयलें देवाची मांडावळ आमी सोदून काडची पडटा. देवाची मांडावळ कितें समजा आठापण आसा गी म्हणून आमी थोडे फावटी ल्हान हाळे म्हज्या या पुतान म्हजे कडेन उलयल्यार पुरो, ताणें म्हजे कडेन उलोवचें केल्यार पुरो, म्हाका ही वस्त मेळ्ळ्यार पुरो, म्हजी ल्हान पिडा गूण जाल्यार पुरो म्हणून अशें प्रार्थना. म्हज्या पुतान भायर गेल्यार पुरो, म्हज्या धुवेन फॉरेन गेल्यार पुरो, ताका विजा मेळ्ळ्यार पुरो म्हणून. एक जस्ट विजा मेळोवन भायर गेल्यार पुरो गी. देवाक ताची मांडावळ ताणें भायर वचून कितें करीचें गे म्हणलें व्हडली मांडावळ आसा, व्हडली बीग प्लॅन, व्हडली मांडावळ, बीग प्लॅन देवा कडेन आसा. ती मांडावळ जारी जायचे. आमी थोडे ल्हान पळयता, तितलें म्हणल्यार आमकां बारी पुरो, आमकां बारी पुरो, तितल्यान पुरो म्हणटा. तितलें पावना. देवा तुका कितें करूंक जाय तें व्हडलें प्लॅन, तुजें बीग प्लॅन कर म्हणाचें. वय व्हडलो एक सैन, व्हडलो राय येतलो, व्हडल्या सैनान एलिशा प्रवादीक तो लगाड काडचे म्हणून इस्रायल आतां वयर येता, हर एकल्या कडेन झुजता जाल्यार त्या प्रवादीचें एलिशा प्रवादीचें कठीण मागणें, ताची फातीनी, ताचें प्राजीत, ताचें मागणें देव ताचें मागता आनी देव ताणें विचारलें पुरो दिता ताका. देव ताच्या सांगात आसा. देखून आकात लगाड काडल्यार आमचे आनी उरले गांव आसा उरात नातल्यार पुरो इस्रायल आमकां लगाड काडटा म्हणून व्हडले राय आनी बरो सांगाता मेळोन व्हडलें सैन करून येवन ताणें सोदून काडलें इस्रायलीचो वो मुख्य प्रवादी, वो व्हडलो प्रवादी, वो बळादीक प्रवादी खंय आसा गे म्हणून. तो एक रानांत एका गुड्याचेर, ल्हान गुड्याचेर ल्हान एक गुडचल बांदून त्या गुडचलांत आनी ताका पळोवंक आनी एक साकोर आसा ताचो. एक दीस सकाळीं साकोर दोण आयलो, व्हडलें सैन येवचें येवचार आहा म्हणून. आनी सगळो दीस तो कांपला सगळो दीस रात. सांज जाताना सोवरान जाताना काळोख पडटा, तो कांपोन कांगाल जाला आनी प्रवादी कडेन सांगता येवन हाळे व्हडलें सैन तें मुडला तावन फाडला तावन आनी सैन भरला, आमकां खंय चुकोवन येच्या बरीतना भोंवतणी आमी वेडो घाला. व्हडलें सैन, रातां आसात, हस्ती आसात, गोड्याचे फाटीर आयल्यात, तलवारी दिसतात म्हाका, भियान कामता म्हणटा. त्या दाडा वो प्रवादी कांय ताचे कडेन सांगना. जाल्यार वो मागीर परतून कामताना म्हणटा, ये तुजी हांव दोळे बदलिता म्हणटा. आनी ताच्या दोळ्यांक आपोवन ताका दोळेच दिसना त्या वाकाक. आतां इशीन मागणें कर म्हणटा. मागणें करतना ताचे दोळे नवे जाले ताका, नव्या दोळ्यान, बावडटाच्या दोळ्यांनी, बावडटाच्या दिश्टीन. आतां हांवें पळयल्या बरी तूं भितर तावन तूं गोवन अशें भितर भायर पळय म्हूण सांगता. बावडटाच्या दिश्टीन पळयतना कालें पळयता तूं मुडला तावनी वयर अंतराळा तावन उज्याच्या रातांनी आंज तलवारी कोणून देंवन येतात. फाडला पळयतना फाडला तीन तावनी आंज देंवन येतात. उत्तराक पळयतना दक्षिणाक पळयतना आंज सरकारतावन उज्याच्या रातांनी देंवन येवचें तो पळयता. प्रवादीन पळयलें तोय पळयता आनी देवाक सरपडो नमस्कार करता. आमी मागाचें म्हणलें खाली सैन वसाचें म्हणून हांगा तावन फाटीन तांणी पळोवन वचाचें, नातल्यार आमी जिखाचें. देवाचें व्हडलें प्लॅन आनी खरतांनी येवंक नातल्या बरी उज्या तावन आंज येतात, उज्याच्या रथांनी येतात, सगळें सैन संवार करून सोडटात आनी तांणी येवच्या बरीतना. आमी येवटी वचून द्या आज वचून दिवं, आज गेल्यार परतून बलिश्ट जावन आनी एक 6 म्हयन्यांनी परतून येवं लगाड काडयात. पूण देवाची मांडावळ आनी मुखार दुस्मान आसून चली मांडावळ देव करता आनी देवाच्या पळयता. पळय देखून आमी देवाचे उतार वाचता. हें देवाचे उतार वाचतना कितलें बरें जाता आमकां, कली संतोश आमकां जाता हें देवाचे उतार वाचता आसतना. देखून मोगाच्यान आमी देवाचे उतार वाचून बळादीक जायचे. ह्या आमकां देव म्हणटा आमी मागण्यांत प्रेयरफूल जायचे, बी प्रेयरफूल. आमी मागण्याचे मनशान जायचे. जायते फावटी देव आशेता ताची व्हडली मांडावळ आमचे थंय जारी करूंक. आमी ल्हान काली सावन देव व्हडलें बेसांव आमकां दिवंक आशेता. देव आशेता आमी मागण्याचे मनीस जाल्ल्या वेळार. मागण्याचे मनीस म्हळ्यार वो हें मागणें म्हळें तें मागणें म्हळें. आमचो मांडो राटावळी संवसाराच्यो राटावळी. संवसाराच्यो राटावळी
देखून आमकां त्या मागण्या वेळार मात इल्लोश्यो 5 मिनटां 15 मिनटां मात देंवतो सगळ्याचेर आमी कितें जाताना देव आसा म्हणलें चिंताप आमकां आतागी सकाळीं उठ्ठा आसतना देवाचो मोग चिंताप आमकां येतागी न्हिदो घेतना देवाचें चिंताप येतागी आमकां आमच्यांनी काम आनी करूंक सुरू करतना देव आसा आमकां सोंड घालना म्हणलें चिंताप आहा गे आमचे कडेन देव आसा म्हणली बोगणां आसात की देव आमकां राखून व्हरता म्हणलें चिंताप आहा की देव म्हज्या जिणेंत पयलें स्थान म्हणलें आमकां बगता गी त्या झाडां आमी मागण्याची मनशां आहा म्हणून मागण्याच्या मनशांचें लक्षण तें सगळो दीस आमकां देवाचो उडास आमच्या मतीच्या फाटल्यान आसा कळ्ळें जाल्या लक्षणां देव आमकां सोंड घालना म्हणलें दैत आसा तशें देखून तें मागण्याचें लक्षण जावन आसा आनी देव आमी मागण्याच्या मनशान जाताना अचानक घडितां घडटात अचानक घडितां कशीं घडटात गो आमी मागण्याचे मनीस जाल्ल्या वेळार अचानक घडितां घडटात आमच्या जिणेंत घडल्यांत अचानक घडितां आमकां आमच्या जिणेंत घडटात अचानक घडितां म्हणून सांगल्यार कोइन्सिडन्स हॅपी कोइन्सिडन्स म्हणून वय आमकां हें कितें जालें म्हळ्यार सेमिनारींत आसतना म्हाका एक तूं गार्डनान काम करतना कालिंग तोप न्हू तो गाय गुणूच जायनासलो देखून म्हाका पांय दुखसो आनी तो पांय दवरूंक आनी प्रत्येकेशें दवरल्यार तर नंजी चड जाता तें देखून वखाद कर म्हणून आमच्या रेक्टरान सांगलें थोडेशें गार्डनान कामां आनी करूंक आहात तोठान काम करूंक आहा फुलां झाडां परा बावल्यान ताका मुळां घालूंक आनी परा म्हज्या पांयांनी जायतेच ना देखून व्हडल्या आस्पत्रेक दाखय वखाद हाडणे म्हणून म्हणालो त्या क्षणा पाद सिप्रियानाक ताका एक बूक त्याच्या भावानपणे बूक घालें धाडून दिल्लें ताका पार्सेल आलें हाडूंक देखून तुमी दोगी वसा म्हणून आमच्या रेक्टरान आमकां सांगलें आमकां सेमिनारींत भायर येवंक नासलें आमची सेमिनारी जवळ मस्त इंटिरियर आसली भितर आसली पेंटेगेजे जाल्यार 14 किलोमिटर आसली बेंगलोरान देखून आमकां एक बस आसलें त्या चड बसां नासली इल्लीशी बसाचे पयशे दिले तेजा चाराणे आशिल्ले आमकां बसाक केंगेरी सावन थंय वचूंक पेंटे वचूंक आमकां चाराणे आमकां 1 रुपया दिलो म्हाका 1 रुपया दिलो डॉक्टर बापान फादर सिप्रियान 1 रुपया दिलो आनी फादर सिप्रियाना कडेन एक ताचो पयल्या 2 दिसां पयल्या तसो थंय राविल्लो बायक कावंटाचो बकू बिकून गेल्लो ताणें ताका 100 रुपया दिवन गेलो त्या जवळ 100 रुपया म्हळ्यार व्हडलें आमी त्या जवळ सुरू सेमिनारी गेल्या मात त्या जवळची गजाल सांगची थोड्याशा वर्सां आदीं आनी त्या जवळ 100 रुपया दिले व्हडले पयशे त्या जवळ 100 रुपया बलतान दवरता म्हणटा कोल व्हडले देखून आमकां जाय जाल्यार बूक आनी काणे या म्हणून सांगून आमी बैसरले हांव त्या आनी म्हाका दिल्ले 4 आणे हांवें काल गेले तेन्ना बसाक दिले फाटी जालां आसले थोडे तिंडी आनी काणून बूक लागता म्हणून तिंडी आनी काणून केली फाटी 100 रुपया आसले जेवणाक आनी परत 100 रुपया आसले आनी आमी थंय सोडल्या पात्रापान 100 रुपया कंडक्टराक दिलो कंडक्टर 100 रुपया काणयलो आमी फाटल्यान सोडल्या काणयलो सीदा मुखार गेलो आनी कंडक्टर मुखार आनी म्हणून आमी दोगी जाण मुखार गेल्या आमचे 5 स्टॉप येताना 5 स्टॉपां सर्व फाटी येता पडटना म्हणून मुखार गेलो मनीस फाटयान गुतय पुरा मुखार तो टिकेट दिवन रावलो फाटयान जावन येता टिकेट तशें मुखार पडटना कोण इडवाक पडटना म्हणून आनी आमकां देव म्हणलो तो आमी मुखल्यान गेल्या तो मुखार आनी मुखार आमी मुखार सोडटा तो मुखार बागला रावलो बस रावता आनी देवलो आमी देंवता म्हणटा फाटीन देवलो आनी बसाक रायट दिलें फाटी सोडल्यान सीदा भितर गेलो तो बस फास्ट गेलें आमी पळोवन आयल्या ब्रीत आमी बेकारी जाली 5 पयशे ना आमकां फाटी येवचे पयशे ते 4 आणे दिल्ले ते आमी तिंडी केल्या आतां कशें फाटी येताय तूं ओ दुखीचो पांय करून डॉक्टर आशिर्वादाचे तो अशें गेलो बळोवन आमी दोगी हात वयर करून बस कंडक्टर फास्ट गेलो बेगो विसील घालचे तो फास्ट ड्रायव्हर म्हणून गेलो आतां काय करता आमी सकून पडल्या पोकयेन रावंक जायना आतां काय करताय कशें चलोवन येताय वखदां जावन म्हाका पुरो जावन गेल्या ते म्हणून आमी तिशीन जावन निशेतान केर मार्केटी कडेन म्हाका एक तरणाटो कोण दिसलो म्हाजो तो क्लासमेट म्हणल्यार बरी कालें बगलें कितें गे म्हाका हांव गेलो आनी ताच्या फाटीचेर अशें तापडलें पात्राक थंय आसलो लागीं दोन आयलो कालें कोणाच्या फाटी तापडटाय हांगा बेंगलोर फाटी तापडल्या तो दवरना तूं मुतकाराक आनी प्रवण मारतात आनी आमकां डावट करून पुलीस स्टेशन वता तूं कालें करताय म्हणालो तक्षण तो मुखार गेलो 2 मिनटां फाटी आयलो आनी फाटी पडलेलो कोणें आपणा मारले त्या लोकांचे पेटीन आयलो आनी म्हणालो तो म्हाका पळोवन रावलो हांवें ताका पळोवन रावलो हांवें BSc जावन 10 वर्सां उपरांत की 12 वर्सां उपरांत ते ताच्या फाटीक मारचें तो म्हजो क्लासमेट म्हणून तो म्हाका मेळोना हांव ताका मेळोना आतां 20 वर्सां आमी आतां 18-19 वर्सांचे आसता हांव आनी ते BSc जाल्ल्या उपरांत 10 वर्सांनी एकच फावटी बदलावण येता दादल्या मनशां बरी कार्डान येता आनी आमकां केस पिकोवंक सुद्दां जाता 30 वर्सां थोड्यान बदलावण येता मोठा येता आनी परत तो आमचो तितली बदलावण कळना मागीरचे काताराची फ्राय येता आनी एकच फावटी आमकां देव आमी वळख मेळची कश्ट हांव वचून ताच्या फाटीक तापडलो पूण कोण घालें म्हूण गुर्तुना आनी ते म्हणटा मागीर तो उठोन पळयतना तो अशें पळय लागलो हांव कोंगण्यान उलयलो ताचे कडेन आमी तूं येलो शेताचो उलय म्हळ्यार वय मागीर बसो थोडो आयकून ताचो आयकून तूं ओलो न्ही वय
तूं लियो न्ही वय लियो हांव आतां नैरोबीन काम करता हांव तुवें म्हाका अशें केलें हांव ताका मस्त एग्जाम येता म्हजे कडेन येतालो तो खंयच्या एग्जामाक येता म्हणून आनी तें हांव ताका सांगून दिल्लें आसा तशें जावन म्हजे कडेन तो भारी मोगान आलो तो 10-11 वर्सां जावन ताका मेळोना कांयच म्हाका तोत्त म्हणल्यार बरें बगल्यांक एक काले मुगो ताच्या फाटी थापडलो मागीर हांव भियान कांपोवन गेलो हांव कोणा मारलें गे म्हणून मागीर तो तिश जावन गुलो आनी शिन जावन म्हणटा लोकां मागीर दिसून आयलो आनी म्हज्या मागीर पळयता वय थंयच आमी वळख कळ्ळी तुजी वळख कळना म्हणलो आतां सेमिनारीक वचून आनी ताची म्हाका वळख ना तो नैरोबी वचून भारी मोठो जालो तशें आनी मागीर आमी दोग फुटलें धरलें ताणें आमकां व्हडल्या हॉटेलाक आपणून गेलो व्हडल्या हॉटेलांत तो रावतलो म्हणजे पासपोर्टाचें काम आसलें पासपोर्ट एक्सपायरी डेट जाल्या आनी एक पेज पिनल्या देखून हांव सम करूंक आयलो म्हजें काम जालें म्हणलो त्याच्या हॉटेलाक आपणून गेलो आमकां जेवण आनी पुरो काडून दिलें ताणें आनी आमचे 100 रुपया मात्र ताणें कंडक्टरान येयल्ले म्हाका 200 रुपया ताका 200 रुपया दिले डबल आमचे कडेन 100 रुपया जाले तो 400 जाले तशें आनी म्हाका केळीं हांव आनी आतफुलां मोसंबी आनी चितुल्यो म्हळ्यार बारी चितुल्यो आतफुलां आनी पुरो म्हाका एका बॅगान तितली काडून दिली ताकाय काडून दिली आनी म्हणलो आमी आळेश्यो आमी ते ज्यूस आनी बरें पियेताले फ्रूट ज्यूस काणें व्हर म्हणलो आनी कांदे जाय म्हणलो मागीर ताणें टॅक्सी आपयलो टॅक्सी बूक केलें टॅक्सीचे पयशे हांगा तो दितले जाता म्हणून इतले म्हणटा ते पयशे आमचे कडेन दिले आनी तितले पयशे दिवन आमकां बरें करून धाडलें आनी संजय मुसरा वयलें आमकां सेमिनारी टायमार वचून पावलें म्हजो त्यो इतलो संतोश जालो की जेवण करून ताका मेळ्ळ्या उपरांत म्हजो गाय गुणूंच जालो कंप्लीट गुण जालो तशें आतां पळया जेजू आमच्या जिणेंत जापां करता कित्याक म्हळ्यार आमी बैसरताय मागणें केल्लें वाटेरी मागणें केल्लें आनी त्यो दाखतर परीक्षा करतानाय हांव देवा पळयतात म्हाजे कंठारा म्हणून आलो वय आमी मागण्याचे मणी जाल्या मागण्याचो स्पिरीट आमच्या देव आमकां समजलो देवाच्यो कोइन्सिडन्स हें गो हांवें चिंतिनातलें हांवें म्हणून एक गणितां घडटा चिंतिनाचें गणितां चिंतिनाचें अचानक गणितां पळय म्हज्या जिणेंत गणित पयशे सबार गणितां घडटात मागण्याचो स्पिरीट आसतना मागण्याचे मनीस आसतना म्हाका चलो मागण्याचे विशय म्हणटाना आनी एक विशय आसा काले म्हळ्यार देवाचे उतार आयकाय हां तिमोथीक पयलें पत्र अध्याय 2 ओळ 1 आनी 8 तर पयले सुवातेर समेस्त मनशा पासून देवाक आमी मागणी प्रार्थना विनत्यो आनी उपकार स्तुती भेटयत जाय म्हणून हांव ओत्ताय करून सांगता हर एक सुवातेर दादल्यांनी राग झगडी पयस करून आपले नितळ हात मागच्याक उबारत जाय म्हूण म्हजी अपेक्षा आनी देवाचे उतार आमी आयकताले आतां पळया मागणें तुका म्हणटा हांव एक इटलींत आलो मोगाच्यान म्हाका मागण्याचें म्हणटाना आतांय म्हाका तशें आमी मागण्यांत वाडाचे आमी मागण्यांत वाडाना मागण्यांत वाडची थांक सकत आमकां दिल्या आमचे कडेन आसा ती सकत मागण्या करची सकत मागण्यांत वाडची सकत वाडोवळ वाडोवन व्हड जावची सकत आमी व्हडल्या मागण्याचे मनीस जावची सकत आमकां सगळ्यांक दिल्या आमी ती वापरिना म्हणल्या खातीर म्हाका एक धक्को मेळ्ळो म्हाका हांव इटलींत आसतना एक प्रोफेसराच्या घरांत हांव रावनचें घर आसलें विगारान म्हाका एका घरा रावयलें आनी थंय आनी त्या घराच्या घरचें सोयरो एकलो प्रोफेसर तो सायंटिस्ट आनी ताच्या घरा येताना आमी पळयली ताच्या घरा एका मडकीचेर एक ल्हानशी आरशाची मडकी एक ल्हानशी बुडकुलो एक त्या बुडकुल्या भितर एक ल्हान येतो तो बुडकुलो दो ते बुडकुलो बोल म्हणटा आमी बोल त्या बोलांत एक ल्हान मासली त्या मासली जपानाची ताचें नांव कोई फीश कोई KOI कोई फीश ती कोई फीश म्हणून ती एक थांबडो एक हळडुवो त्या हळडुव्याचे मोतोनी काळे ताका डॉट्स मागीर एक हळडुवो परतून एक धवो अशें तांबडो ते 3 तांबडे पट्टे त्याच्या आंगार 3 हळडुवे पट्ट्यो त्या हळडुव्याच्या पट्टीचेर काळे डॉट कोली सोबीत मासली पळोवंक ती येदीता एकांक बोलान ती मासली हांवें बरी करून पळयली ती दोवताना अशी दिसता बट ल्हान येदीशी 1 इंचाची इतल्या 1.5 इंचाची जाय मागीर आमी थंय उलयले हांव मागीर भितर गेले आमी भितर येताना ती जेवणाच्या साला मेजाच्या जेवणाच्या मेजार बसले आमी कापी आनी बरां दिली त्याच्या सायडीक एका स्टँडाचेर दवरल्यो 3 वंटे व्हडू बोल आसा दवरलो अर्शाची बोट खंय दवरलो बोल आनी तांतूं तरीत मासली तिका व्हडली 4 इंचांची मासली तरीत ताका लागीं घेवन पळयलें हांवें बारीक सोबीत मासली म्हळें हांवें ताच्या ही व्हड म्हळें तो आसलो घेत रावलो कांय म्हणून
मागीर आमी भितर गेले. भितर वचून जाता ताची लायब्ररी आनी परत दाखयली जाणें. लायब्ररीच्या सायडीक व्हडली बोल ह्यो दवरली व्हडली आमची कडाय आहा पळय तो दवरली अर्शाची बोट एका स्टँडाचेर दवरल्या फुलांनी दवरली बोट. तांत मसली पडयली. तांत मसली 8 इंचांची अळेदी 8 इंचांची ह्यो दवरली मसली. तोलीत तूं हळडुवो धवो ताचे काळे काळे तिबे कोली मसली कोय फिश म्हण आलो तो कोय ऑन ह्यो दवरली जाल्यार बरें हांवें सांगलें इतली सोबीत मासली अप्रूप अशी मेळची म्हणून. ताचे मागीर उलोवन ती लायब्ररीन बूक आनी प्रदा केले. मागीर गार्डनान चेरान दवरली. घराच्या फाटल्यान गार्डन आसा. त्या गार्डनांत ह्यो दवडल्यान थोड्यां बांदलां ताणें व्हडल्यान थोड्यां ताका नेट्टांनी परत घालां सुकणीं येनात त्या बरी व्हडल्यान नेट्टांनी परत घालां व्हडल्यान थोड्यां आसा थोड्यां केलां हांवें केलां उदकाचें थोड्यां आनी त्या थोड्यांत आमकां गेल्या थंय 42 इंचांची 42 म्हण ह्यो दवरली इतली ह्यो दवरली व्हडल्या थाट्या तेदी आनी हांगा धवो हळडुवो आनी तशें आनी हळडुवो आनी कोली सोबीत हळडुवो आनी दोन हळदी ताचे आनी ते खाळे डॉट्स आनी पुरा. हांवें सांगलें ताळे कितले तरांची तुजे कडेन मसली आहात. ते ल्हानशा बॉलांत एक ल्हानशी हांगा तितके व्हडल्या बॉलान 4 इंचांची ते 8 इंचांची हांगा पळयतना 42 इंचांची ह्यो दवरली मसली. तो तो म्हणालो हांव वय तुवें थंय करेक्ट फादर म्हणालो तो. हांव जापानाक गेल्लो ही कोय फिशाचे गूण आमकां ते पेपरार मेळ्ळे. हांवें एका बटलीन घालून 4 मसली हाडल्यो 4 मसल्यो ह्यो थाल्यो एकच सायजाच्यो त्यो पुराय धाकट्या बटलेन गेल्यार तिच्या आंगाक लागता म्हणून भियान ती वाडाना येदीत रावता तितकेशें व्हड जाल्यार तिका कळटा तिका व्हडलेलो जागा म्हणून इल्लें चड खाता इल्लें चड व्हड जाता. ती ताचें लक्षण कोय फीश म्हळ्यार ते कोय मसली ही कोय ताचे गूण खाले म्हळ्यार केदो व्हडलो ताका भितर अवकाश आसा ते जाल्यार मात वाडचें चड वाडोवन आनी आंगा मारकन ती मरूंक रेडी ना ती मसली. तिका गोत्ता केदें जायजें म्हणून आनी ती हाडली पळय कशी आसा ती दिता कित्याक म्हळ्यार ल्हान बॉलान तातूंत थाडल्या वेळार तातूंत तिका दवरला ते दिता एक काण हांवें व्हडल्यान घाली वळखून काडली और ती तितकेशी व्हड जाली. ती आनी एक बसली कारण तितके व्हडल्यान आयदान काडली ती 8 इंचांची जाली ह्यो दवरली. ती आनी इल्लोसो जागो घालो आनी व्हड जाता ती. आतां थोड्यांत घाली हांगा व्हडल्यान थोड्यांक हांगा 42 इंचांची ह्यो दवरली मस्त येदी मोठी जाली आनी कशी येता पळय ती त्यो दवरल्या वातावरणां त्यो दवरली तिची त्यो दवरली ती वाडटा म्हणून बरें मोगाच्यान आमी वाडाचे ल्हानशे दिसान तूं रावण वता मागण्याची मनशां व्हडल्या देवाच्या काळीजोड आमी मागण्याचे मनशां वाडाचे देवाचो स्पिरीट आमचे थंय वाडाचे आमी मागण्याचे मनशां जायचे मागण्यांत आमी वाडत वचाचे ही देवा जेजूची आशा. जेजू पळय इतलें काम करून पुरा करून जाल्यार पंचार उठोवन मागण्याक एक जातालो. नेम्यारलो वेळ आसलो आमच्या घरांनी आदी मागां नेम्यारलो वेळ आसलो एका घरा नेम्यारलो वेळ आसतालो मागण्याक आमच्या घरा 32 7:30 मागण्याक आनी 8 वरांच्या वेळार आमी जेवण 8 जावन 15 जेवण जातालें 8:30 आमी न्हिदोवन जालें 8:30 आमी कंपल्सरी न्हिदोंक वता आनी सकाळीं 4 वरां 4:30 जाताना उठोवन आमी वाचूंक बसून ती आमची ती मांडावळ आसली आमी केल्ली मांडावळ तशें मोगाच्यान पळया गी आमच्या मागण्यांत आमी वाडाचे जायते फावटी आमी ल्हान उरता मागण्यांत थोड्यांक मागण्यांच कळीत ना आमकां मागण्या म्हणून चडयो विचारतात काले मागाचे गी कोले मागण्या जायचे अजाप जायचे म्हाका कोले अजापान जावंक जाता आमच्या घरा कोले मागण्या म्हळ्यार जाता म्हणून आजी किव निसारतना कोलो एक नमनेचें भोगता आमकां कोले मागण्या म्हणाचे गे निसारचें म्हळ्यार आमी मागण्यांत वाडोवन येचे जेजून केल्ले मागण्या आमी करीचे जेजू बरी मागण्याची मनशां जायचे ते दोळे देवाचो आमी उपकार पळोवचे मागण्या करचे तशें एक आयस फॅक्टरीक आमी वाचल्ले म्हणना तुमी वाचलां म्हणना आयस फॅक्टरी उजो पेटलो म्हणून ताणें फुडले अग्निशामका धाडा अग्निशामका उजो पालोवच्या मनशांक ताणें संस्थ्याक उजो पालोवचो संस्थो फायर फायटर्स म्हळ्यार उजो पालोवच्या संस्थ्याक ताणें फोन केलें बेंकी नंदीस्वास संस्थेक बेंकी नंदीसूर ताका त्या संस्थ्याक तांणी फोन केलें आनी त्या संस्थेचो लोक आयलो ताणें हाडल्यान खालें उदक आमचे कडेन उदक आसा आयस जाला थंड जाला उदक आसा आमचे कडेन जाय तितल्यान दाराबास्त उदक आहा आमचे कडेन उदक ना म्हणना ताणें पुरो आयस जाला तें उदक आनी त्या बायकांक उदक आनी मारचें पडलें तांचे कडेन वस्त आसल्यार वापरूंक जावना थोडे फावटी आमचे कडेन मागण्याचें खडी देवान दिल्ली सखत आमचे कडेन आसा देवान दिल्ल्या मागण्याचें काळीज आसा देवान दिल्ल्या मागण्याचें आमकां कोशाट आसा देवान दिल्ल्या मागण्याचें आमकां मोण आसा पूण आमी मागणें करिना वापरना आमकां वापरूंक जायना कित्याक आमची शेळयल्या देवान दिल्ली सकत ती शेळयल्या आनी आमकां खोली सकत दिल्या देवान
जेजूक मरणांतल्यान उठयल्लो तोच पळयतात मग तुजे थंय रास करता म्हणटा देवाच्या उतार रोमाघरांत तोच पळयतात मग म्हजे थंय दिता जेजूक मरणांतल्यान उठयल्लो जेजूक मरणांतल्यान ताणें येदोडो फातर दांपून जेजूक पोंडा भितर घालून निकेपून ताणचो फातर दांपलो तो फातर लोटून जेजूक जिवान केल्लो ती सकत तित्त सकत तुजे ती आहा तोच पळयतात मग तुजे आसा म्हणून देवाच्या उतार सांगता देखून तितलें आसल्यार आमचो काल जाला आज आमचो स्पिरीट आमी शेडेशें केला मागण्याचो स्पिरीट आमी शेडेशें केला शेळोवन गेल्या ह्या संवसाराच्या आठ्या संवसाराचें आकर्शण एट्रॅक्शन आनी फॅसिनेशन वडटा फॅसिनेशन ह्या संवसाराच्या वडणे मुखार आमची मागण्याची चिरडोवन करगोवन शेळोवन गेल्या शर्मेवन गेल्या शेळयल्या देखून आमकां मात खऱ्यां करूंक जायना रागाचो उजो पलवंक जायना बेजाराचो उजो पलवंक जायना पिड्येचो उलोवप दूख ती पलवंक आमकां जायना कित्याक मागण्याचो स्पिरीट शेळयला आमी दुसऱ्यांचो उपकार मागता देखून मोगाच्यान आमी परतून सगळे जायचे आनी मागण्याच्या मनशां बळवंत मागण्याच्या मनशां पावरफूल मागण्याच्या मनशां जायचे तशें जावंक श्रेस्त देव आमकां कृपा दिवन आज प्रत्येक तरान मागया आमची मागण्याची जिणी बळ अदीक जावं दी जेजूला ती मागया